पेद्रूचें पयलें पत्र आवेसवर 5. पोरजेच्या वडिलांक उलो. आतां तुमचे मोदें आसलोल्या वडिलांक उलो करता. हांवूय वडील आनी क्रिस्ताच्या कोश्टांचो साक्षी. प्रकाशची आसा ते मोहिमेवंत म्हाकाय वांटो मेळटलो. तर तुमकां असो उलो करता. तुमचे आदीन केल्ल्या देवाच्या हिंडाची गोवल्या वरी राखण करात, तांची काळजी घेयात. कायदो पाळूंक कोण तुमकां बोल करता म्हूण न्हय, पूण आपकोशेन देवाक जाय त्या पोरमोणें मेळ्ळे जोडीचे आशेन न्हय, पूण काळजाचे हुर्बेन. तुमचे आदीन आसलोल्यांचेर जबरदस्तेन अधिकार चलोवं नाकात, पूण तुमच्या हिंडाचे नमुने जायात. आनी परम गोवली दिश्टी पडटलो तेन्ना बिगडना तसले मोहिमेचो मुकूट तुमकां मेळटलो. सगल्या भावार्थ्यांक उलो. तेच भाशेन तुमकां तरणाट्यांनो उलो करता. जाणट्यांक काल्ती जायात. सदांच एकामेकांताय नम्रतायेन वागात, कित्याक पवित्र पुस्तक अशें सांगता, देव गर्विश्ठांक विरोध करता आनी विनम्र काळजांच्यांक आपलें भोळेपण दाखयता. देखून देवाच्या बलिश्ट हाताखाल विनम्र काल्ती जायात आनी तो तुमकां आपल्या शुभ वेळार वयर काडटलो. पवित्र पुस्तक अशें सांगता, सगल्या तुमच्या हुस्क्यांचो भार ताचेर घालात, कित्याक ताका तुमची काळजी आसा. चतूर रावात, जागृत रावात. देंवचार तुमचो दुस्मान गरोज घालतल्या शिवासारको आपणाक कोणूय गिरासूंक सांपडत काय म्हूण पळयोवन तुमचे भोंवतणी फिरत आसा. देवाचेर थीर भावार्थ दवरून ताका विरोध करात. संवसारांत शिंपडलोल्या तुमच्या भावां भयणींक तशेंच भोगचें पडटा म्हूण उगडास दवरात. देव तुमचो चड मोग करता. ताणेंच तुमकां क्रिस्ता सोवें सासणाचे मोहिमेक आपयल्यांत. तर मातसो वगत तुमी कोश्ट दोग सोंसल्या उपरांत तोच तुमकां नव्यान समादान करतलो, तुमकां थीर आनी घट करून सांबाळटलो. ताका महिमा आनी पदवी सासणाच्या सासणाक. आमेन. शेवटाचें नोमान. सिल्वान आमचो विस्वासी भाव म्हूण धरता. ताच्या आदारान हें ल्हान पत्र तुमकां बरयलां. तुमकां धीर दिवंक आनी हेंच देवाचें खरें देणें म्हूण गोवाय दिवंक म्हजी खुशी. तें घट धरून रावात. तुमचे भाशेन देवान वेंचून काडलोली बाबिलोनींत आसा ती पवित्र सभा तुमकां नोमान करता. तसोच मार्कू म्हजो पूत. एकामेकाक प्रितीमोगाची खुणां दियात. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलोल्या तुमा सोमेस्तांक शांती. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.